परतून एकदा येवकार तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप अँड अवे आणि आज आमचो विशय आसा भारताचे श्रेष्ठ आणि नामनेचे खगोलशास्त्रज्ञ सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. हो डोम आसा असो हांगा भितर हो टेलिस्कोप दवरलेलो आसता आणि रिमोटली म्हणजे कितें म्हणटात ताका इलेक्ट्रॉनिकली हो डोम उगडटा आणि हे गॅपांतल्यान भायर टेलिस्कोप पॉयंट करता आणि सबंद अंतरिक्ष आमकां दाखयता. Indian Institute of Astrophysics, IIA, is a premier institution devoted to research and education of astronomy and physics. With its sophisticated laboratories in diverse locations, the various centers of IIA are actively engaged in almost all the areas of astronomy. To IIA goes the credit of setting up the highest astronomical observatory in the world. 250 kilometers southeast of Leh, the northernmost place of the country, situated practically in the shadow of the Himalayas. A location that is on Earth but gives the benefit of being as far above the atmosphere as possible and without much atmospheric disturbances like clouds and air turbulence, water vapor and dust in between, obviously provides better clarity of vision. Hanle as a high-altitude desert is among the driest and calmest possible sites. The sky at night is exceptionally dark and the extinction in the starlight caused by the overlying atmosphere is quite low. So this site, at a height of 4,500 meters above the mean sea level with half the atmosphere below, was selected for setting up an observatory and armed with a 2-meter telescope. It is a new technology equipment which has been named the Himalayan Chandra Telescope after the famous astrophysicist S. Chandrasekhar. This prime facility for nighttime astronomy was commissioned in the year 2001. Its optics has a modified Ritchie-Chrétien system where the primary mirror is a 2-meter meniscus mirror of ultra-low expansion ceramic with a 100 millimeter thickness which can withstand extreme weather conditions at the site. Not only is this world-class facility unique in terms of its location, it was also set up in record time by procuring the necessary instruments and devising the entire program to suit the needs of astronomical studies. चंद्रशेखर हांणी काम केलें आमचे जे खगोलशास्त्राचे ताजे 2 ब्रांचेस आसा, एक स्टार्स आनी एक एस्ट्रोफिजिक्स. हे दोनूय कितें हें आमी पयलीं पळोवया. स्टार्स म्हणजे हायड्रोजन गॅसाचे गुळे. एक्चुअली आमच्या युनिवर्सांत सगळे कडेन अशी हायड्रोजन गॅसाची ढगां स्प्रेड जाल्लीं असतात आनी हे ढगांक म्हणटात नेब्युला, क्लाउड्स असतात ते. आनी ते क्लाउड्सान भितर सर्टन प्रोसेस जाता आनी गॅस एकठांय जावपाक लागता, आवळपाक लागता आनी जशी ती स्पिन जाता आनी एक न्यू बॉर्न स्टार क्रिएट जाता अशें आमी म्हणटात. सो हे न्यू बॉर्न स्टार्साक आमी म्हणटात प्रोटोस्टार्स. मागीर सडनली तातूंत भितर रिएक्शन जावन न्युक्लियर फ्युजन हो प्रोसेस चालू जाता आनी न्युक्लियर फ्युजन जेन्ना जाता म्हणजे 2 हायड्रोजन मेळून एक हिलियम जेन्ना क्रिएट जाता तेन्ना स्फोट जाता आनी सगळे नक्षत्र पेटपाक लागता आनी आमकां ते आकाशांत दिसपाक लागता आनी आमकां प्रत्यक्ष नक्षत्राचें दर्शन जावपाक लागता. अशा स्टारांचो जन्म जाता इन क्लाउड्स ऑफ हायड्रोजन गॅस आनी पुराय गॅस काबार जाली की तो एक्सप्लोड जाता. हेच एक्सप्लोजनाक आमी सुपरनोवा अशें वळखतात. आमचे जे विश्वांत सगळ्यांत वायलंट आनी सगळ्यांत व्हडले एनर्जीचे जे रिएक्शन्स असतात हे सुपरनोवा आनी ताज्याय फुडें वचून जर स्टार चड व्हडलो आसा जाल्यार ताका हायपरनोवा सुद्दां अशें म्हणटात. सो अशे सगळे हे रिएक्शन जातात आनी सुपरनोवा जाले उपरांत उरता कितें, सगळो नक्षत्रांचो गॅस अंतरिक्षांत स्प्रेड जावन वता. परत नेब्युलाच्यान जन्माक आयिल्ले स्टार नेब्युलान भितर कन्वर्ट जाता आनी फाटीं उरता फक्त ब्लॅक होल नाल्यार न्यूट्रॉन स्टार. ब्लॅक होल आनी न्यूट्रॉन स्टार हे व्हडले नक्षत्रांचे हाय एनर्जी स्टारांचे लास्ट प्रोसेस. तांचे ऑलमोस्ट आमी म्हणले आतां डेड बॉडीज हे 2 न्यूट्रॉन स्टार आनी ब्लॅक होल. आतां आमचो सूर्य आसा तो ल्हान स्टार, इट इज अ व्हेरी स्मॉल स्टार, तो येल्लो दिश्टी पडटा. पूण जेन्ना आमची सुर्याची हायड्रोजन काबार जावपाक लागतली तेन्ना कितें जातलें, तेन्ना बोमाडो कसो तो स्लोली व्हडलो जायत वतलो आनी जसो व्हडलो व्हडलो जातलो ताजी गॅस स्प्रेड जावपाक लागतली आनी गरमी सकयल देंवतली.
सो येल्लोच्यान तो रेड दिसपाक लागतलो आनी ताका म्हणटात रेड जायंट स्टार. आतां सुद्दां अंतरिक्षात खूब अशे काबार जाल्ले स्टार आसात ते तुमी सांजचे जर गेले आनी वयर पळयलें जाल्यार तुमकां मेजून एक 4-5 स्टार रेड कलरचे दिश्टी पडटले. हे ऑलमोस्ट मरपाक पाविल्ले स्टार जांकां आमी रेड जायंट स्टार अशें म्हणटात. सो आमचो सूर्य जेन्ना रेड जायंट स्टार जातलो, बोमाडो कसो तो स्प्रेड जातलो, तो फ्लोट जातलो आनी एकदम ताजी जेन्ना गॅस सगळी काबार जाल्ली तेन्ना तो फुट्टलो, एक स्विच ऑफ केल्ल्या भशेन तो ऑफ जातलो आनी ताजे भितर उरतलो फक्त ताजो गाबो, कोर. आनी हेच कोराक आमी म्हणटात व्हायट डॉर्फ किंवा ब्लॅक डॉर्फ. अशे वेगळे वेगळे पद्दतीचे ते कोर्स आसतात तांचे. आनी व्हायट डॉर्फ हाजेरूच चंद्रशेखरान काम केल्लें. आतां एस्ट्रोनॉमीचे खुबशे ब्रांचीस आसात. हातूंत एक आसा रेडिओ एस्ट्रोनॉमी. आतां रेडिओ एस्ट्रोनॉमी म्हणल्यार कितें हें पळोवया. आतां जाता कितें की जे आमकां स्टार्स बी सगळे आसात, अंतरिक्षाचे सगळे गॅलेक्सीज कितेंय आसूं ते जे आसात ते आमी जेन्ना टॅलिस्कोपांतल्यान तांकां पळयतात तर आमकां फक्त ते आसा तशें तांचें दृश्य म्हणजे विज्युअली आमकां दिसता. पूण तातूंत भितर जे प्रोसेस चलता, जी गॅस आसता, जो टेम्परेचर आसता, कशें जल्माक आयलां नक्षत्र, कशें काबार जावपाचें आसता, हें सगळें आमकां पळोवन साद्या टॅलिस्कोपांतल्यान दिश्टी पडना. सो हांगाच एक्सरे एस्ट्रोनॉमी नाल्यार रेडिओ एस्ट्रोनॉमी कामान येता. आतां जाता कितें की प्रत्येक स्टार, आमचो सन सुद्दां, आमचो सूर्य सुद्दां एक तरेची एनर्जी प्रसारीत करता. ताका इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक स्पेक्ट्रम किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक रेडिएशन अशें म्हणटात. सो हे रेडिएशनांत, हे स्पेक्ट्रमान भितर खूब तरेचे फ्रिक्वेन्सीचे वेव्स आसतात जे आमकां दोळ्याक दिसता 7 कलरचे, तांकां आमी म्हणटात लायट, जी आमकां रंग दिसतात, जो इंद्रधनुष. आतां जे हे एनर्जीचे वेव्स आसात, इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक स्पेक्ट्रम जो आसा, ताजी रेंज आसा, ते ताचे सगळे फक्त विजिबल लायट आमकां दोळ्यांत दिसली जाल्यार बाकीचे सगळे जे वेव्स आसा ते आमी कशे सोदून काडपाचे. तर ते सोदून काडपाक आसात एक्सरे टेलिस्कोप्स. तरेतरेचे गॅमा रे टेलिस्कोप्स, एक्सरे टेलिस्कोप्स, इन्फ्रारेड टेलिस्कोप, म्हणजे वेवलेंथी प्रमाणे टेलिस्कोप्स आमी बनयल्यात. सो हे टेलिस्कोप्स करता कितें, तुमकां त्या स्पेक्ट्रमाची, त्या रेंजाची, त्या वेवलेंथाची इन्फॉर्मेशन आमकां धाडटात, आमकां तातूंतल्यान मेळटा. आमच्या अंतरिक्षात अशे खूब गूढ आनी विचित्र, मिस्टिरियस अशे ऑब्जेक्ट्स आसात जे आमकां साद्या टॅलिस्कोपान केन्नाय दिश्टी पडूंक शकनात. तुमी आयकलेंच आसतलें ब्लॅक होल्स, हे सगळ्यांनी आयकलां. पूण ताज्या उपरांतूय बी क्वेझार्स म्हणून आसतात, पल्सार्स म्हणून आसतात, न्यूट्रॉन स्टार्स, व्हायट डॉर्फ्स, ब्लॅक डॉर्फ्स, कितले तरेचे वस्तू आसात जे शिकपाचे खूब इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक तेच शिकल्यार आमकां ब्रह्मांडाचें खरें जे स्वरूप आसा तें आमकां कळटा. पूण हें आमी सादें दुर्बीण लावन पळोवंक शकनात. हांगाच कामाचो येता आमचो एक्सरे टेलिस्कोप्स. आमचे जे चंद्र आशिल्ले ते इतले फेमस आनी इतलें नांव तांणी कशें कमयलें हें आमी पळोवया. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खूब सामके स्पेसिफीक आनी सामके डेडिकेटेड सायंटिस्ट आशिल्ले. तांच्या जिवनान जें तांणी काम केलां तें सारकें पिरियडा प्रमाणे आमी वळखूंक शकतात. 1929 ते 1939 हे पिरियडान तांणी फक्त एकूच विशयाचेर स्टडी केली, सामकी डीप स्टडी केली, ती म्हणजे नक्षत्रां कशी इवॉल्व जातात, इवॉल्युशन नक्षत्रांचें कशें जाता, ती कशी जल्माक येतात, तांचें स्ट्रक्चर भितर कितें आसता. कित्याक हें खूब इम्पॉर्टंट आसा की नक्षत्रांक जल्माक येता ताजे वयल्यानूच तांचें फ्युचर आनी ते कितें ब्लॅक डॉर्फ जातले काय ब्लॅक होल जातले, व्हायट डॉर्फ जातले हें कळपाक येता. सो हें सगळें तांणी फर्स्ट फेज ऑफ हीज स्टडीज जे तांणी केलां अबावट स्ट्रक्चर आनी इंटरनल कोर ऑफ द स्टार, हे स्टडीज तांणी तेन्ना केल्ले. 1943 ते 1961 तांणी फुडल्या रिसर्चाक पावले. हे पिरियडान भितर चंद्रान स्टडी केली एक सब्जक्ट एस्ट्रोनॉमीचो जाका आमी स्टेलर डायनॅमिक्स अशें म्हणटात. आतां स्टेलर डायनॅमिक्स म्हणजे कितें, आमच्या ब्रह्मांडांत सगळे कडेन नक्षत्रां भरिल्लीं आसात, सगळे कडेन गॅलेक्सी भरिल्ली आसात आनी आमकां अशें खबर आसा, सायन्सान प्रूव केलां की हो ब्रह्मांड एक्सपांड जाता, इट इज ग्रोईंग. सो सगळे जे वस्तू आसात एकामेकां कडल्यान पयस पयस वचत आसात. तर स्टार्स जे ग्रुपान असतात, सद्दां स्टार्स ग्रुपान असतात, हांचो एकामेकांचेर इफेक्ट कसो जाता, हांची एनर्जी स्प्रेड कशें जाता, हें सगळें चंद्रान 1943 टू 1961 हे पिरियडान सगळें स्टडी केल्लें आसा. 1971 ते 1983 हे पिरियडान चंद्राचें काम आशिल्लें ऑन ब्लॅक होल्स.
ब्लॅक होल्स हे आमच्या ब्रह्मांडाचे सगळ्यात गूढ वस्तू. पयलीं जेन्ना आयन्स्टायन बी असले सायंटिस्टांनी तांच्या बद्दल उलयल्लें की अशें कितें तरी आसा, तेन्ना फक्त ते थियरी, फक्त एक अभ्यास अशेंच पुरते आशिल्ले. पण आतां आमी आमच्या रेडिओ एस्ट्रोनॉमीचे यूज घेवन प्रूव केला की आमच्या ब्रह्मांडात ब्लॅक होल्स आसात. आनी सगळे कडेन न्ही तर आमीच जे गॅलॅक्सीन भितर आसात, जाका आमी मिल्की वे गॅलॅक्सी, आकाशगंगा म्हणटात, ताजेच सेंटरांत सामको व्हडलो ब्लॅक होल हाजें अस्तित्व आमी प्रूव केल्लें आसा. निमाणे 1980s हे पिरियडान चंद्रान स्टडी केली एक सामकी स्पेसिफीक एस्ट्रोफिजिक्साची थियरी, जाका ग्रॅविटेशनल वेव थियरी अशें म्हणटात. आतां ग्रॅविटेशनल वेव म्हणजे कितें? प्रत्येक जो ऑब्जेक्ट आमच्या ब्रह्मांडात आसा तातूंतल्यान गुरुत्वाकर्शणाच्यो लहरी पसरतात. हे स्प्रेड जायत आसात आनी जे वेगळे वेगळे वस्तू आसात, म्हणजे 2 गॅलॅक्सी आसात किंवा 2 प्लॅनेट्स आसतात, सगळे वेगळे वेगळे जे अंतरिक्षांतले वस्तू आसात, हांची गॅलॅक्सी एकामेकांक मेळून कितें परिणाम जाता हे सगळे ग्रॅविटेशनल वेव मेथड हातून सगळें स्टडी करपाक जाता. सो हे सगळे स्टडीज चंद्रशेखरान 1980 हे पिरियडान केले. अशें एस्ट्रोफिजिक्स वापरून ब्रह्मांडाचें जें स्वरूप आसा, अशें मिस्टिरियस स्वरूप आसा, तें उघडपाक चंद्रशेखरान प्रयत्न केलो. आनी हेच कामाक फुडें वचून रेकॉग्निशन म्हणजे तांकां नोबल प्रायज हें मेळ्ळें. अशें आशिल्ले डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आमच्या भारताचे खूब व्हडलें एक श्रेश्ठ अशें व्यक्तिमत्व, एक अशें व्यक्तिमत्व जाणें पुराय संवसारार आपलें वर्चस्व दाखयलां एस्ट्रोनॉमी आनी फिजिक्स हे माध्यमांतून. सबंद जगांत आज चंद्रशेखराचें नांव आसा आनी चंद्रशेखर भारतांतले आशिल्ले होय बी सगळ्या लोकांक गौरव आसा. इतले श्रेश्ठ लोक आमच्या भारतांत जावन गेले, ज्यांची आमी याद करपाक जाय, ज्यांचें स्मरण आमी करपाक जाय. हें करना जाल्यार म्हाका दिसता जें दायज आमचे पुर्वजांनी आमकां दिलां हें रीण फेडपाक आमी समर्थ जावचे ना. तर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो आयचो जो आमचो एपिसोड आशिल्लो, हे व्हड आनी नामणीच्या वैज्ञानिकाक समर्पीत आशिल्लो. हाजे बद्दल तुमचे कितें प्रतिक्रिया आसा, कितें मत आसा, कितें तुमचे कमेंट्स आसा, हे सगळें तुमी सकयल हांगा म्हाका मेल केल्यार जाता. आतां म्हजो वचपाचो वेळ जाल्लो आसा. परतून रोखडे मेळुया अंतरिक्ष अप अँड अवे ह्या प्रोग्रामांत. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.